Look up. Straight bus. Straight bus. Lead bus. Straight. Look here. Yes. Ready. Yes. Small. Once again. Wait. Yes. Second. Subit can also do. Yes. Guys. Ready. Yes. Small. Once again. For the free conversion. Yes. Small. Last. Once again. Yes. Ready. Yes. Last. Ready. Yes. Thank you. Yes, ready. Sabhi mukh kar pada, please. Yes, बंगराळे पळयन मुखारान वचपाक देवान आमचो हात धन्सलयला. त्रिएक देवाचो उगडास काण नमो बापा म्हणून ताचें नांव उलोकून ह्या कार्याची सुरवात करता.
ಸಭಿಕರು ಎಲ್ಲ ಬಾ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಬಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಬಾ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಬಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಸ್ವಾಗತ 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 ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಸ್ವಾಗತ 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 ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶುಭವನು ಬೇಡುವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನಲಿವೆ ನಿಮ್ಮನವರಿದೆದರೆ ಹಾಡಿದೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಿತನು ಬಗೆವ ಸಹೃದಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗು ನಗುತ್ತಿರಲಿ ವರದಾನ ತುಂಬಿದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಖಿ ನೋಡಿ ಸಖಿ ಬಂದಿಹರೆಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣದಿ ನೆರೆದಿಹರು ಸಭಿಕರು ಎಲ್ಲ ಬಾ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಬಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಬಾ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಬಾ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ
सासबार सारून गेली जियेंतली साव शिकून आयली मोरी समाज बांधून हाडून सर मेळ्ळी ती उपसाली युवा सणा मोगाची रूप जाली मुखेलपणाने समाजीक देखणी सदा दयाळ सेवेच्या मनोभावान निस्वार्थ मुगाच्या स्फुरितान संभ्रमता भांगराळे भरस मोडा उल्हासा पेरमान्नूची आमी युवसणा सरची निकेता ताळ्या ताळो मेळून उदेली एकतारा वर्णून आमची चरित्रा सेवेद्वारी आमचे मुखेलपण दुबळ्या धाकट्यातय आमचे बरें मन दीस जावं ती रात जावं युवसणा आमी आसांव एक जावं पेरमान्नूची आमी युवसणा सरची निकेता ताळ्या ताळो मेळून उदेली एकतारा म्हणून आमची चरित्रा सेवेद्वारी आमचे मुखेलपण दुबळ्या धाकट्यातय आमचे बरें मन दीस जावं ती रात जावं युवसणा आमी आसांव एक जावं आमचे मार्ग जावं एकामेकाक सदांच आदार दिवन फुडार बांदया रुतीत करया सर्व आमी युवसणा आमी पेरमान्नूची भांगराळे वर सपना आयसी वयमाची क्रिया जावया सागी रावया फुडार बांदया त्यागान मोगान साक्रिफिसान कश्टा सुखान तशें अनवारान हाताक हात दिवन सदांच चलया आमी पेरमान्नूची आमी युवसणा सरची निकेता ताळ्या ताळो मेळून उदेली एकतारा म्हणून आमची चरित्रा सेवेद्वारी आमचे मुखेलपण दुबळ्या धाकट्यातय आमचे बरें मन दीस जावं ती रात जावं युवसणा आमी आसांव एक जावं पेरमान्नूची आमी युवसणा सरची निकेता ताळ्या ताळो मेळून उदेली एकतारा म्हणून आमची चरित्रा सेवेद्वारी आमचे मुखेलपण दुबळ्या धाकट्यातय आमचे बरें मन दीस जावं ती रात जावं युवसणा आमी आसांव एक जावं डिसोजा सर्वांक स्वागत करच्याक आता तुमचे मुखार भारतीय कॅथोलिक युवा संचालन पेरमान्नूर गटाक आपलो बगनालो जुमल्यो आचरण करचे ह्या वक्ता ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर्वांक स्वागत करूंक हांव नवनीत तुमचे मुखार पयल्यान पयलें हांव स्वागत करूंक खुशी व्हरता आमच्या कार्याचो अध्यक्ष भोवमानाधिक दोतोर एलोशियस पावलसोस हांगासर हजर आसात आमचे दिएसीजन
युवजनांच्या बऱ्यापणा खातीर जायतो वावर तांणी केला. तांकां विगर बापांच्या नांवान व्हडा अभिमानान ह्या जुबलियोवाच्या कार्यक्रमाक काळजाच्या गुंडायेतावन मोगाचो येवकार मागता हांव. 50 वर्सांचो जुबल्यो उक्तावण करून आयच्या ह्या कार्यक्रमा मनासर आमकां सगळ्यांक सांगत घालून सर रितीन मार्गदर्शन आनी पाठिंबो दिल्ले आमचे मोगाळ विगार बाब भोवमानादीक बाब दोतोर जे.बी. सल्डाना फाटल्या 7 वर्सांनी सगळ्या मंगळूर DSCन पेर्मनंट फिरगज नांवार्दीक जाल्या. आयचो हो संभ्रम आचरण करूंक तांणी मोठो सहकार दिला. फादर, तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. खंयच्याय बांदाक बळादीक जायचे तर बुन्याद गरजेची. वर्सां पयले बुन्याद आयसीएमा गेल्ले व्यक्ती स्थापक सचेतक जावन आसात बाब वलेरियन पिंटो. प्रस्तुत पेर्मनूर निर्मला कोविंद हाचे चापलीन जावन आसात. तुमकां ह्या कार्याक संतोशान स्वागत करता. हो संघ बांदून हाडूंक मोठो वावर दिल्ले स्थापक अध्यक्ष आनी आयच्या कार्याचे मुखेल प्रधान सैरे मानेस मौरीश देसा प्रस्तुत बेंगलोरांत वस्ती करून आसात. आयसीएमाचेर मोग दवरून आमचे आपोवणे स्विकार करून आमच्या सांगाता आसात. तुमकां वर्त्या अभिमानान ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आमच्या मंगळूर DSCन फाटल्या 14 वर्सांनी युवजनां खातीर सगळी जिणेंत समर्पण दिल्ले आमचे मोगाळ मानादीक बाब रोनाल्ड डिसोर्जा आमच्या सोबे आसात. तशेंच YCS आनी YSM नवी दिशा दिवन नवेपण हाडून हो संघ बळादीक केल्ले YCS आनी YSM डिरेक्टर फादर रुपेश मार्ता आमच्या जुबल्यो कार्यक्रमाक वर्त्या मोगान आनी संतोशान स्वागत करता हांव. तशेंच मिस विन्सी डायस मिस टीन वर्ल्ड सुपर मॉडल ग्लोबल 2019 आनी फॅशन आयकॉन 2019 मँगलोर. तुमकां ह्या जुबल्योच्या कार्यक्रमाक बरिल्ल्या काळजांच्या उमाळ्यांनी स्वागत करता हांव. मिस्टर RJ येरोळ रेडिओ जॉकी ॲट 92.7 मँगलोर. तुमकां ह्या जुबल्योच्या कार्यक्रमाक काळजांच्या उमाळ्यांनी स्वागत करता हांव. आमच्या सांगाता आसात मिस जेस्विटा कोड्रस YCS YSM नॅशनल कोऑर्डिनेटर, मिस्टर रियोन सल्डाना अध्यक्ष भारतीय कथोलिक युवा संचालन मंगळूर DSS. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार पाठयता. आमच्या फिरगजेक नव्यान चुनायत जाल्ले उपाध्यक्ष मौरीस मोंतेरो आनी कार्यदर्शी मानेस्तीन फिलोमिना डिसोजा भोव उमेदीन फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक मेटा काडल्यांत आसता. ह्या कार्यक्रमाक जायतो पाठिंबो तांणी दिला. आमकां ह्या कार्यक्रमाक व्हडा गौरवान आस्ते तोंडान तुमकां स्वागत करता हांव स्वागत करूंक खुशी व्हरता आमचे डिरेक्टर ICM सान जोजे वाज मंगळूर दक्षिण वराडो मानादीक बाब मायकल डिसोजा आनी यूथ एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर आनी सहायक वेगार मानादीक बाब संतोष डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. ह्या कार्याक हजर आसात आमचे निर्मला कोविंदाची सुपिरियर सिस्टर अम्मा जोसेफ, सॅलोशियस कॉवेंट नेहरू सुपिरियर सिस्टर बेन्नी बारेटो आनी सिस्टर सेवरीन फर्नांडीस, बेथेल कॉन्व्हेंटाचे सुपिरियर. तशेंच श्री सचेतकी ICYM परमानूर हांकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. हांव स्वागत करता आमच्या ICM परमानूर सचेतक मिस्टर डेरेल डिसोजा आनी कार्यदर्शी मिस वेलिटा डिसोजा. तशेंच ICMचे प्रस्तुत सर संध्यांक आनी तांच्या वडिलांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. हांगासर हजर आसच्या 50 वर्सां सेवा दिल्ल्या सर अध्यक्ष आनी संध्यांक ह्या कार्याक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. हांव स्वागत करूंक खुशी व्हरता हांगासर सेवा दिवच्या ब्रदर्स आनी धर्म भयणी हांकांय मोगाचो स्वागत. आमच्या मदेगांत हजर आसात ब्रदर ग्लॅरन आनी दियाकन स्टीवन आनी ब्रदर मॅरिओ. ते आमकां सांगाता जुबल्यो कार्याक दीस रात वावुरल्यात. तांकां ह्या कार्याक स्वागत करता. हांव स्वागत करता ह्या कार्याच्या दानींक तशेंच परमानंट फिरगजगारांक आनी सर ICMच्या हिताचिंतकांक. हांगासर जमलेल्या सोमेस्तांक म्हजो मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. ICYM संदे वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सोयऱ्यांक फुलां अर्पून बरो येवकार मागतले. सर्वांक स्वागत केल्ल्या श्री नवनी तुका मोगाचो स्वागत.
आयचे जुबलेवचे कार्य उक्तावन करतले हांव. ते फेर्मानूर फिरगजीचे विगार जावन आसले. तांणी दिल्ल्या प्रेरणेवरून स्थापन जाले आनी सुरवेर तावनूच मंगळूर सुरविल्ल्या दिसांनी युवा संचलन बांदून हाडूंक सांगात दिताले. ते दळपाक डिरेक्टर देवादीन गब्रियल बापांचे तस्वीर अनावरण कर बी फाटल्या 50 वर्सांनी आमच्या ICYMचे डिरेक्टर जावन आता दयाकन बसका स्वीकार करची. आता आणि विधिरसच्या आमच्या मानाच्या सोर सैर्यांक माया मोगाचो मान आनी तुमकां सगळ्यांक हांव उल्हास वाटयता. भांगराळो जुबलेव आचरण करच्या भारतीय युवा संचालन पेरमनूरू ह्या घटकाच्या सोर सांद्यांक 1970 तावन आज पर्यंत आशिल्ल्यांक सर्वांक हांव परबी पाठयता. 1970 इसवी त्या वर्सा हांव ब्रदरांक दोतोन शिकोवच्याक फिरगजेक धाडूंक प्रारंभ केल्लें. दुसऱ्या वातिकान विश्वसभे उपरांत हे पयिल्लें मेट पेरमनूराक म्हाका धाडिल्लो. पिक्या केंसांचो आनी पिक्या खाडाचो जाल्यार अमरुक्या हाशान मनादी बाप गॅब्रियल कॅस्टलिनो हांणी आमकां स्वागत केल्लो. दनपरां जेवण जाल्या उपरांत सेमिनरींत हांगासर येवचें. राती 8 वरां भितर फाटीं वचून पावचें. 3 वर्सां पटापट हांगासर आमकां येवंक देवान आशिर्वाद दिल्लें. 2-3 म्हयन्या उपरांत 1970 इसवेंत तो भाग्यवंत यासक म्हाका आपोवंक लागलो. म्हाका हांगाच्या युवसनांची मस्त खंत जाता. विंगड विंगड पंगड जावन ते आसात. शिकप ना, लढाय आनी सर्व आसा. हांकां कितें पूण करियेत गी. तांच्या मागण्याचो फळ आनी आमच्या वामटीचो थोडो वांटो हर एकल्या ICYM संदेच्या घराकय ह्या मेळिल्ल्या थोड्या वेळान भेट दिवन हे ल्हानसो पंगड बांदून हाडलो. आनी आयचो मुखेल सोयरो माउरीस पयलो अध्यक्ष जावंक पावलो. ताच्या उपरांत सबारजण
हांगासर मुखेलपण घेवन हे प्रारंभ केल्ले मॅट मुंदो सुरू केलें 3 वर्सां पटापट हांवें आयिल्ले वरवीं हांगाच्या युवजनांक तांच्या सुरविल्ल्या त्या हंथार बरी तब्येत धडूंक साध्य जालें मातेव 5 मीठ आनी उसवाड ह्या वाक्यतावन हे संगड प्रारंभ जाल्ले हर एका घरांत हांव ह्या संचालनाकय सांद्याक आमी आपोवन दिल्लें जाल्यार थोडे मात्र हातूंत वांटले जावंक आयिल्ले ते अखेर पर्यंत विश्वासान रावले तुमी आयसवॅम संचालनाच्या सांद्यानो बांदून हाडणे हे संचालन तुमी फुडें व्हेला तुमकां आमी आभारी जावन आसा हर एका तुमच्या जुबलेव कार्या वेळार म्हाका तुमी आपयिल्लो हांगासर मान केल्लो तुमकां आमी आभारी जावन आसा ह्या वर्सा तुमी हो भांगराळो उत्सव करता आसतना तुमचे लागीं आमची खालती विनंती मीठ जाया कित्याक सोडियम जिवांत ना जाल्यार मनीस सुत्र आसना पवित्र पुस्तकाचें वाचप तुमच्या कुटुंबाचो थेरसे तुमच्या कुटुंबांत तुमी करचो वेळ हें जावन आसा मीठ जाल्यार उसवाड सरकारी कचेरींनी उसल्या शिकपांनी आनी तालेंतांनी तुमी करसूंक जाय म्हणून तुमचे लागीं आमची खालती विनंती 50 वर्सांच्या जुबलेवाक परत्यान तुमकां शुभाशय देव बरें करूं देव बरें करूं हे संघटन आरंभ केल्ल्या वर्सा श्रीमान मौरीस देसाय हांचे संगी बुसाक बूस मेळिल्ल्या स्थापक संध्याचो उगडास करूंक कुशी व्हरता तांची नांवां उलो करतना तांणी वेदिक येवच्याक आनी आमचो मान स्विकार करच्याक उलो दिता श्री मार्सेल डिसोजा श्री रॉबर्ट डिसोजा श्री एडवर्ड टेलिस तांचे बराबर श्री जोसेफ डिसोजा सुरविल्ल्या वर्सान सांदो जावन संघटनान सेरवल्लो ह्या स संध्यांनी वेदिक येवन आमच्या गवळी बापातावन ह्या दिसतिका स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता हांचे बराबर स्थापक सांदो जावन आशिल्ले दैवादीन श्री आयझॅक वेगस आनी दैवादीन श्री हेराल्ड एल वेगस हांकां सास्तीक विशय मागता जर तर हे सांदे हजार नान तर तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी हो मान स्विकार करीचे म्हूण विनंती वर्णून आमची चरित्रा सेवेद्वारी आमचे मुखेलपण दुबळ्या धाकट्यातय आमचे बरें मन दीस जावं ते रात जावं युवजणां आमी आसांक एक जावं पेरमांडूची आमी युवजणां तांकां मान अर्पितना तुमी ताळयांचो संगात दिवचो हे मंगळूर दिएसीजीन सांत आंतोन आसऱ्यान आपली सेवा दिवन आसात आणि तशेंच आमचे फिरगजीचे मनादीक बाप ओजवाल्ड मोंतेरो प्रस्तुत सीओडीपीचे डिरेक्टर हांणी वेदीर येवन गोळी बापातावन मान स्वीकार करीचे म्हूण हांव विनंती करता वर्सां साबार सारून गेली जियेंतली साव शिकोवन आयली बरी समाज बांदून हाडून सर मेळ्ळी तालेंतां ती उंचावली युवजणां मोगाची रूप जाली मुखेलपणान समाजीक देख दिली
सेवेच्या मनोभावान निस्वार्थ मुगाच्या स्थिरितान संभ्रमता भांगराळे भरस ओढा उल्हासा पेरमान्नूची आम्ही युवसडा नरसरची निकिता ताळ्या ताळो मेळून उदेली ही कंतारा देसतो मोगासो संदेश वेदीचे अध्यक्ष बसका सोबयल्या अधिक मानाधिक दोतोर गोवळी बापानो मुखेल सोयऱ्यांची बसका स्वीकार केल्या संचालनाचो डिरेक्टर आणि पिरगजेचे विगार मानाधिक JP साल्डाना बापानो संचालनाचो पयलो सचेतक मानाधिक वलेरियन पिंटो बापानो प्रस्तुत मंगळूर DSAGचे ICYM डिरेक्टर मानाधिक बाप रोनाल्ड डिसोजानो वेदी रासीन जाल्ल्या हेर याजक बापानो धार्मीक भयणीनो मानाच्या सोयऱ्यानो प्रस्तुत संचालनाचो अध्यक्ष आणि कार्यदर्शी तशेंच सर सांद्यांक आणि तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम आणि कार्याची परबी पाठयता 1970 पयले म्हळ्यार 7-8 वर्सां आदीं पेरमान्नूर पिरगजेंत युवा अपोस्तलीक संघटन नातल्ली तरी थोड्या युवा जाणांनी स्थळीय मट्टार सांगाता मेळोवन क्लब्बां सुरवात करून कार्य चलयतले कारानंतर थोड्या घुसपडाद्वरी क्लब्बाक इगर्जे वाठारांत कार्यक्रम निर्बंध जाले अशें 1970 देवादीन गब्रियल कॅस्टेलिनो बापांनी पिरगजेंत युवा जाणांची गरज समजून आपल्या मुखेलपणाकार आणि आता वेदीचेर आशिल्ल्या मानाधिक वलेरियन पिंटो हाच्या मार्गदर्शनांत सेवेद्वारी मुखेलपण देयेचे कातोलीक युवा संचलन स्थापीत केलें आता ICYM जावन सुरवात करतना 12 जण युवक मात्र आशिल्ले तोळ म्हाका उडास येता जेजू क्रिस्तान आपल्या 12 जण आपोस्तलांक वेंचून काडिल्लें आमचो सुवार्थ प्रगट करूं तशेंच ह्या आमच्या संचालनांत 12 जण मात्र आशिल्ले त्या वेळार पयलो अध्यक्ष जावन म्हाका चुनायत केलें मोगाच्यानो म्हजी सेवा ह्या संचालनांत केवळ 1.5 वर्स मात्र हांव म्हज्या वावरा निमती पिरगजेंत पयस पावलो अशें म्हजो आनी संचालनाचो संबंद चिक्के पयस उरलो तरी संचालनाक 50 वर्सां संपली म्हणटना म्हजें काळी संतोषला ह्या 50 वर्सांच्या धांवणेक मार्गदर्शन दिल्ल्या डिरेक्टर बापाक आनी आदर्श अध्यक्ष जावन सेवा दिल्ल्या अध्यक्षांक हांव चेपे उखलून मान बगयता ह्या संचालनान आमच्या पिरगजेंत तशेंच पिरगजेचे भायर विविध कार्यां आनी सेवा मांडून हाडल्यान हर एक वर्सा संचालनाच्या शिकपा निधी तावन पिरगजेच्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक कुमोक दिवन आसात प्रस्तुत पेरमान्नूर पिरगजेंत जायतीं संघटना क्रियाळ रितीन कार्याळ जावन आसात हें निजायकी पिरगजेच्या विगारा आनी लोकां मदलो बरो संबंद आनी एकवट दाखयता ह्या संभ्रमाक सुवाळ्यार 3 उले दिवंक हांव आशेतां पयलें प्रस्तुत सांद्यांनी तुमच्या सांगात्यांक ह्या संचालनांक भरती करून प्रयत्न करून सांको वाडय जाय दुसरें तुमी तुमच्या अभिवृद्धीक आनी व्यक्तित्वाक वाडावळेक प्रयत्न करतना हेर सांद्यांक प्रोत्साहन दिवचें तिसरें तुमी युवा जाणांनी तुमच्या बऱ्या नडत्या वरवीं हेरांक रोल मॉडेल जाय प्रत्येक जावन मादक द्रव्य पिडा युवा जाणां तावन निर्नाम करूंक आनी उंचल्या शिपकादारी क्रिस्तांव समाजाच्या उदारगतीक वावरूंचे प्रयत्न मानून घेजय म्हूण म्हजी कल्ती विनवणी पयस आशिल्ल्या म्हाका आपूण मनशापणाचो मान करून उलोवंक अवकाश दिल्ल्या तुमकां आनी प्रत्येक जावन विगार बापाक देव बरें करूंक म्हणटा म्हजी आनी 2 उतरां संपयता लांब जियो भारतीक कातोलीक युवा संचालन चिंतपाक अवकाश करून दिलेल्या तुमच्या संदेशाचा मंगळूर DSAGचो ICYMचो डिरेक्टर कान लेखमीत नातल्ली युवा कार्यक्रमां मांडून हाडलेली आसात पेतीकन मार्गदर्शन दिला
आता बाप Pro Bangaroso Archer Suncaya Bagiswalar with Goli Bap Adik Manadik Dr. Louis Paul Sos पहिल्यान 50 वर्सां आमच्या सर युवा जनांक उल्हासिया कंडी जावन फाटल्यो यादी जर नियाळत आसतना कंडिसान वयर बसल्या अध्यक्षांक आनी हुद्देदारांक आनी सांद्यांक कंडी जावन जिवाळून येवंक पुरो यादी आनी ह्या यादींत कंडी जावन सभार आनी मुखेलपण घेतलां आज जे कितें संचालन तांणी जोडलां तें तांच्या जिवितांत कंडी जावन फायद्याचें जालां आनी मुखेली जावन उदेल्यात कुटुंबांत वाड्यांत आनी कंडी जावन हाचे साक्षी हांगासर आसलेच हांव सर ह्या संचालन देणगी दिल्ल्या सर हुद्देदारांक मुखेलपण घेतिल्ल्या दिरोक्तरा अध्यक्षांक तशेंच आमच्या दिरोक्तर बापांक हांव उडास काडटां आनी तांकां उल्हास पाटयता कित्याक म्हळ्यार तांच्या मार्गदर्शनान हें संचालन खंडी जावन सोंपलां आनी आज ह्या उंचायेक पावलां आनी ह्या बागी सुवाळ्यार सेवेद्वारे मुखेलपण म्हणलें मीस हांव आमच्या संचालनाच्या संध्याक आसा म्हूण आमकां कळीत आसा आज सेवा भायर वचून खंडी जावन पब्लीक सेक्टरांनी सरकारी शेतारी खंडी जावन आमी आमचे युवा जन सेवा दिवंक मुखार सरले तर खंडी जावन आमचें मुखेलपण आणकी सरतलें सर हांगासराचे पाटेबो खंडी जावन दितात म्हणून सांगून हें कार्य बोवापूरबायन हांगासर सादर केलां आयोजकांक विगार बापांक आनी सर्वांक म्हजी उल्हास पटोवन म्हजी दोन उतरां करता देव बरें करूं मुखाच्या संदेशाक दिनवास पाठयता हांव एंजलोरचे माणिक कुमारी वेन्सिटा डायस मिस टीन वर्ल्ड सुपर मॉडेल तशेंच फॅशन आयकॉन जावन उदेन आयला वेन्सिटा डायसान आतां आमच्या गवळी बापातावन मान स्विकार करच्याक आनी उपरांत आमकां उद्देशून दोन उतरां उलोवच्याक विनंती देव बरी सांज दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयज हिवाळ्यो पेरमानूर घटक 2020 भांगरोत्सव संभ्रमच्या ह्या संदर्भी तुमकां सर्वांक उल्हास पाठयता कंग्रॅच्युलेशन्स वन एंड ऑल वेदीर सोबच्या गण्य व्यक्तीनो तशेंच समाजाच्या भोळवंत खांबे जावन आसच्या युवा जनांनो आज म्हजें मन संतोषान फुलता मनांत वरती दादोसकाय भोगता हाका कारण तुमी मोगाचे न्हू म्हजेर इतलो अभिमान दवरून म्हाका ह्या वेदीचेर अवकाश करून दिल्ल्याक हांव देव बरें करूंक म्हणटा भारताचे महान चिंतपी तत्वज्ञानी देशभक्त स्वामी विवेकानंदा अशें सांगता युवा जनांनो उठा शेवटाक पावचे पर्यंत फुडें सरा जिवितांत महत्वाचो काळ तरणाटपणाचो असल्या प्रबुद्धप्रायेर युवा जन कितें करता ते तांचे जिवीत निर्धार करता ह्या प्रायेर आमच्या वडिलांक मान गौरव दिवन तांचो प्रोत्साहन मेळ्ळ्यार आमचें जिवीत भंगराळें सोलवणी मेळ्ळी म्हूण ओगेत बसा नाकांत खंयचेय निर्धार घेतना वडिलांचो आदार आनी सल्ला घेवचें भोव बरें युवा सकत दर्याच्या लारा परी देखून एकवटीत जावन आमची समुदाय बलिश्ट करया मागण्याक पयलें स्थान दिवया अवकाश मेळटाना हर एकांत भाग घेवया मुचे वरवीं जायना म्हणले चिंता पयस करन मुखले मॅट धैर्यान काडया खंयच्याय क्षेत्रांत नांव जोडल्यारी ससनीकाय कालतेपण ल्हानविकाय आनी देवाचें बेसांव भोव गरजेचें हिस्त जिणेची नीज जीक मोगाचें न्हू लांब जियो युवा वावर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं YCS YSM संघटनाचो दिरोक्तर ते आमचे संगी आसा तर हर एक कार्य सुपर आता बाप रुपेश तावन मोगाची दोन उतरां गवळी बापांक विगार बापांक आनी सर्व मनाच्या सैर्यांक म्हजे रेखा दावन पाठयता ह्या प्रोग्राम उपरांत नाटक आसा नमस्कार मेस्ट्रे आज हांव चड उलयल्यार इल्लें कश्ट रे देखून 2-3 मिनटांनीत मुग्दूंक जाय सकाळां बरी पेरमांडूर आयलो म्हणटा आसतना कुळार आयलो एक अणभव जाता
कित्याक म्हळ्यार 3 वर्सां सेवा दिता म्हणटा आसतना काळजांत 4-3 बोगनां म्हणी खंडीत आसतातच. आनी हांव आयलो म्हळ्या उपरांत ओम म्हळ्यार आपयल्या शिवाय आनी तुमी ओम म्हण जाप दिल्या शिवाय आमचें कितलें म्हळ्यार तो संबंद तो भरपूर जायना. कितें म्हणटात? पेरमांडूरच्या मोगाळ बंगार लोकांनो पळया दंब पळया हो दंब हांगा मात्र दिसचो उरलेट दिसना म्हण न्ही पूण एक मेट चडच ह्या पेरमांडूरान मात दिसचो. सासा बेस्ते हांव मान करन हांव 2 उतरां उलोवंक आशेतां. पयल्या सुवातेर ह्या आमच्या आई सेवा साद्यांक ह्या 1970 आज पर्यंत सेवा दिल्ल्या हर एकल्यांक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, बरें मागता, अभिनंदन म्हणटा. तांच्या वावराक देव तांकां भरपूर बेसांव दिवं दी आनी तांकां सहाय दिल्ल्या मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व डिरेक्टरांक सहायक डिरेक्टरांक आनी आतां प्रस्तुत आसच्या फाटल्या 7 वर्सांत मस्त सेवा दिवच्या मुखेलपण दिवच्या बाब JB सल्डाना तांच्यो ट्रवन हांवें तांची कार्यवैखरी पळयली आनी मस्तू तांचे ताणें शिकलां देखून बाब JB आनी आतां हांगा आसचो बाब संतोष आनी हर एकल्यांकी ब्रदरां हर एकल्यांकी म्हजे प्रणाम आनी म्हजे रेखाद आसात. 3 संगती पयल्या सुवातेर ह्या फिरगजीच्या युवा जनातेन पळयल्ले हांवें म्हज्या प्रोमो घालतानाय हेच विशय सांगले. दे आर डिवाउट, दे आर डेरिंग, दे आर डायनामीक. डिवाउट म्हळ्यार मागण्याचे, डायनामीक ते म्हणजे कितले म्हळ्यार ही सुडसुडाय तांची दी आनी ते दैरादीक ते डेरिंग दैरादीक. डायनामीक कितून गी म्हण सांगल्यार हांगा ह्या फिरगजीन प्रोग्रामां मुग्ध लिमनात वर्साच्या 12 म्हयने आनी तितले मात न्ही एक प्रोग्राम 12 वरां मुसो जाता मुसरी मुग्धले म्हणना तितलीन तालेंतात. आनी कशें म्हळ्यार कामांत बोळ हस्तीचे बेसांव आसा हांकां क्रिस्ताचे म्हणलें बरी पुरा सण्णा दराळ तालेंत आसात, दराळ तें एनर्जीनी उर्बा आसा. दुसरें डेरिंग हांगाचे युवा आसात मस्त डेरिंग धैर्य एकदम बेना पळया कर्नस पळया म्हणचे तसले एक तांची ती काल येती ती बे इल्लें उणें आसा देवा देणे बे इल्लें उणें आसा देवा देणे म्हणचे तसलें आनी हांव हांचे तान मस्त शिकलां ह्या युवा जनांत जावन काम करच्या रितींत खंडीत जावन हें दुसरें. आनी तिसरें डिवाउट एक दाळी मागण्याचे व्यक्ती. आमची गरज, आमचे पादराप, आमचो सोसबस्त्यांव, आमचो देव अशें म्हणचे तसलीं बोगणांचे व्यक्ती. बोगणां इल्लीं बोळ तांकां आनी त्या बोगणा वरवींच इतून मुसर पावल्यात म्हणयात. चिंताप कितले स्ट्रॉंग आगी ताच्याक एक मे स्ट्रॉंग ह्या मनशांक ह्या व्यक्तींक ह्या युवा जनांक बोगणां आसात आनी देखून खंडीत जावन हांकां अभिनंदन फावो ह्या फाटल्या 50 वर्सांच्या सेवे खातीर. आतां मात न्ही आनी 50 वर्सां आनी मुखली वर्सां अपुर्ब्यान हे युवा संचालक चलोवन दी. अखेर करच्या पयलें म्हाका एक प्रासा घालूंक जाय, रायम सांगूंक जाय. भांगार आसलें वज्र जावं उबारंदरा देवाचें नांव. तुमी कितले आयसीवायमाक जायगी तितलेच आयसीवायम तुमकां जाय तशें जावं. तुमी कितले आयसीवायमाक जायगी तितलेंच आयसीवायम तुमकां जाय तशें जावं. वडिलां प्रेरणान युवा जनांक प्रेरणान बरा, युवा जनां बरो प्रयोग करा. अवकाश आसलो पाड करनाकात. येदोळच्यांनी जोडुल्लें नांव बिलकुल तें होगडाय नाकात. येदोळच्यांनी जोडुल्लें बरें नांव तें बिलकुल होगडाय नाकात. सेवेद्वारी मुखेलपणाद्वारी सेवा हें दोनीय व्यक्ती तें हांगा दिसता. तें बरोवन दराळ मापान देवाचीं बेसांवां आसून दित, दराळ बेसांवां आनी तुमकां देव कितलें शातीन भरता तितलें बरोवन दी. गो हेड डियर यूथ, दोज हू आर हियर and yet to come and more power to you. We are with you. आमचे बेसांवां मागणे आनी हांसो स्माईल केदाळे तुमचे खातीर आसता. सपोर्ट तुमचे खातीर केदाळे आसात. गॉड ब्लेस यू. तुमकां सगळ्यांकी देवाचे बेसांवां मागता. देव बरें करूं. का उगडास येवसो रेडिओ जॉकी RJ एरोल जिवितांत संतोष जावचे कशे आनी संतोषभरीत जिविताक विशेष जावन प्रेरीत करच्याक तो कारण जाला. मंगळूरच्या फामाद व्यक्ती लागीं रेडिओचेर संभाशण चलयता. और वदाळाक मंगळूरची आमची धरती हालतना निराशेन बुडिल्ल्यांक नवो हुरूप दिवचो आमचो RJ एरोल. सर्व युवा जनांक प्रेरण आनी उत्तेजन दिवच्या RJ एरोलाक आमच्या गवळी बापांनी मान करच्याक उलो दिता. आता रेडिओ जॉकी RJ एरोल हांणी आमकां मोठो संदेश दिवच्याक विनंती. ओके सर्वांकी नमस्कार.
एक जबाब दिवत घेऊ का सर्वांगी नमस्कार. ओके पेरमानुरांत दादले या चेडे स्ट्रॉंग की बालमनुष्य या स्त्री स्ट्रॉंग की एक ल्हानशी टेस्ट करूया. हांव दादले म्हणटाना 1 2 3 म्हणटा ताळये मारचे आनी एक फावटी बालमनुष्य म्हणटाना 1 2 3 म्हणटा ताळये मारचे. खंय तो चड सावंड येता ती मातसो स्ट्रॉंग म्हणून. ओके गे ओके आतां दादले 3 2 1. ओके बालमनुष्य 3 2 1. हे चड येता म्हणून गोत्तूच जालें कित्याक म्हळ्यार काजारी दादले खंय ओपनांत की दादले स्ट्रॉंग म्हणून दाळे ती आनीक सायडी कितें फेवर जावन आसतात. जावं बरो म्हाका संदेश दिवंक सांगला. संदेश दिवंक इतलो व्हडलोय न्ही म्हाका तितले प्रायज जावना. हेंचो डायलॉग हांव 500 वर्सां म्हणटे आसा लोकांक पत्त्योंक कश्ट आसा म्हाकाय कश्ट दिया पत्त्योंक. एनिवेज मुझे एक खाली अनुभव आसा ICYM वयस आसता ते हांव शेअर करूं अशें येता. ICYM हांवें सेवा दिल्ल्याक आनी चड सेवा काण गेल्ले चड थंय तो कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एक फावटी आयतारा मिटींग आसतना आमकां मिटींग जाल्या उपरांत कालेमणी दितले वडा च्या कालेमणी खावंक दितले ते खावचे खातीर मस्तण वेते आहले आमी वेते आहलो. उपरांत एन्युअल डे जाता ना थंय नाटक प्रॅक्टीस आयिल्ल्यांक पुरा मसाला दोस दिवचे आहले पुरा. सो ताका म्हणी आमी वेते आहले पुरा. सो मस्त त्या एक इल्ले आतां न्ही आतां गोत्तुना म्हणून त्या टायमार ICYM म्हाका धडणोचो YCS धडणोचो भुरगीं पाठ जातात भुरग्यांक ट्युशनां धाडूंक आसा कराटे क्लास वचूंक आसा डान्स क्लास वचूंक आसा ICYM गेल्यार भुरगीं पाठ जातात तशें शबर आयकूंक मेळटलें. जाल्यार आमचो पदराप हटकर न कालेमणीकर भुरग्यांक हाडयतलो. हांव सांगता ICYM ह्या YCS जॉयन जाल्यार खंडीत जावन सकड बरी जाता. कितें म्हळ्यार हांव कितें म्हळ्यार सांगता हांव गाले म्हणून एकामेकाची वळख जाता एकामेकाचे फ्रेंडशीप जाता. सोशल मिडियांत मस्त जाणांक फ्रेंड्स आसात. फेसबुकार 3000 4000 फॉलोअर्स आसात. इंस्टाग्रामांत मस्त फॉलोअर्स आसतात. पूण आसपात्र एडमीट जावन आसतना थंय आसचे आवय बापय आनी 4 जाणां फ्रेंड्स आसले मात मागीर 4 जाणां 3000 खंय गेल्यार मेळनात. त्या देखूनच म्हणचे सोशल मिडियांत प्रेझेन्स आसचे मोस्ट इम्पॉर्टंट. पूण ताच्या कितें चड सोशल लायफांत तुमी फ्रेंड्स करचे मोस्ट इम्पॉर्टंट. कितें म्हळ्यार आतां जावं पळय मस्त जाणां इल्ले चूर टेन्शन जालें सुसायड काले म्हणी प्रॉब्लेम जालें न्हय उडली हांगात लागीं एक न्हय उडली कित्याक तांकां कश्ट येताना कोणाचे काल डिस्कस करचें म्हणून कळना तांकां. सोशल मिडियांत हाय हॅलो हवय म्हणून उलोवन सवय पूण मुखार मुखार कश्ट येताना एक सांगया म्हळ्यार कोणी नात. त्या देखूनच सोशल मिडिया जाय खंडी जावन जाय पूण सोशल लायफांत ती इल्लें फ्रेंडशीप इल्लें केल्यार बरें. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां कश्ट येताना सांगयेत पयशे विसरतात म्हणून न्ही पयशेच सकड न्ही पूण कश्ट आसतना काले म्हणी सांगल्यार एक परिहार काले म्हणी मेळटलें. त्या देखून म्हणचे जाता तितलें उलया फेस टू फेस उलया फेसबुकार उलयचे फेस टू फेस उलया फ्रेंडशीप करा खंडीत जावन न्ही तुमकां लायफान काले म्हणी समस्या येताना एकमेक आदार दिवंक आसतले. ओके आनी एक काले म्हळ्यार लायफांत मिस्टेक करूंक फाटी सरनाकात. मिस्टेक करा. आय सेड मिस्टेक क्रायम न्ही क्रायम केल्यार शिक्षा मेळटा. मिस्टेक करा कित्याक म्हळ्यार तुमी कितले मिस्टेक करतात तितले तुमकां शिकोवंक मेळटा. तुमी एक लायफान डिफरंट काले म्हणी करूं ह्या म्हणटाना तुमचे सांगता 4 जाणां काले म्हणटात 4 जाणां काले म्हणटात 3 काले म्हणटात 3 काले म्हणटात सकड म्हणटात 4 जाणां म्हणटात म्हणून ती 4 जाणां कोण म्हणून कोणाकी गोत्तू ना कोण पळयला की ती 4 जाणां कोण म्हणून 4 जाणां दादा पातेर म्हणटात कोणाक म्हणी गोत्ता की 4 जाणां कोण म्हणून गोत्ता की आमीच चिंचे ती काले म्हणटात ही काले म्हणटात म्हणून लायफांत काले म्हण डिफरंट करूंक आसतना आमकां अडकळी येवचे सहज. कोणी म्हणी उतरां म्हणचे सहज पूण डिफरंट करा ट्राय टू बी डिफरंट केदाळे त्यावेळा मात्र तुमकां सक्सेस मेळटलें. आमी सेम वाट्यार गेल्यार आमकां ना. हे संवसारान अचिवमेंट कोणें केला नांव कोणें केलां तांणी पुरो इल्लें लायफाचो दुसरें पाथ म्हळ्यार बरें पाथ म्हणजे नॉट रॉंग पाथ केल्या दिसत तांकां सक्सेस खंडीत जावन मेळना. आनी दयाकर मिस्टेक करूंक तुमी फाटी सरनाका. मिस्टेक करा खंडीत जावन तुमकां बरें शिकोवंक मेळटलें पूण परते परते मिस्टेक करूंक केदींच वचनाकात. कश्ट सगळ्यांक आसतात सगळ्यांक कश्ट आसूं बरो म्हजें कश्ट म्हाका मात कश्ट जालें उरल्यांक कश्ट ना म्हणलें केदींच तें सूख म्हणें ते सामान्य ते सगळ्यांक लायफान कश्ट आसता. पयशे आहल्यांक संतोष आसता संतोष आहल्या कडेन मात्र पयशे आसचे म्हणून न्ही. पयशे आनी संतोष डिफरंट. हांव एक सवाल विचारता पयशे आहले सगळ्या कडेन संतोष आसा की इल्ले गट्टुल्या कांय प्रॉब्लेम ना आसा की कोणा कडेन चड पयशे ना ती सगळे दुखेनीच आसतात की. काम करा हार्ड वर्क करा पयशे आनी नांव आपापी फॉलो करता. खाली पयशे करेचे नांव करेचे म्हळ्यार खंडीत मेळना पूण हार्ड वर्क करा खंयचेय फील्ड जावं बरो ल्हान काम आनी व्हड काम ल्हान काम म्हणून कांय ना.
हार्डवर्क करा, एक ना एक दीस सक्सेस खंडीत जावनी मेळटलें. आतां वेदीचेर बी साहेब आसा, म्हाका ते मस्तू वर्सां हांव एक विशय सांगायचें म्हणून नासलो, पूण सांगूंक जावना. हांव एक PUC डिग्री करता आसतना इल्लें कश्ट आहलें आमकां बरें इल्लें तितलें लग्जुरी नातलें आतां आहलें बरी. त्या वेळार म्हाका थोडे प्रोजेक्टाक बरो पयशे जायचे आसले. त्या टायमार घरा परिसर कोणी दिनातले, म्हळ्यार इल्ले त्या वेळाचे पेरंट्स तितले पत्ते नातले भुरग्यांक पुरो, तशें जावन कांय दिनातले. तो एक बारी मस्त बेजार जाल्लें म्हाका. एक दिसा मिसा गेलो, मिस त्या वेळार शर्मा पुरो करेक्ट आयकतलो, पाद्रापान म्हळें बी साहेब जावन आसा देवाचो प्रतिनिधी म्हणून. ओके, म्हाका सांगलें उडास म्हाका देवा कडेन पुरो मागल्यार मेळटा म्हणून. एक काम करया, बी साहेबा कडेन तमी सारे म्हणून. तर बी साहेब कडेन वेचचें कशें. त्या वेळार आमची उडपी दिस कोडयाळ दीस एकूच जावन आहलो, एकलोच बी साहेब आहलो त्या वेळार. हांवें काले गेलें गोत्ता गे हे बी साहेब गोत्तू ना विशय, मस्त वर्सां पयलें जाल्ले विशय. हांवें एक पत्र बरयलें. हांव ಕನ್ನಡ म्हजे ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ ಆಸೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎರಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ. 4 ಪೇಜಿचे ಪತ್ರ ಬರೆಯले. विशयकच म्हाका एक इल्लेशे पयशे जाय आसले काली प्रोजेक्ट कामा म्हणून. म्हाका डावट आहलें हें पत्र देवा कडेन मागलें. मागीर देवा म्हाका पाद्रापाक बिसायबाक लेटर बरयलां म्हाका उतर येतागी नांगी म्हणून. एक हप्त्यार म्हाका कॉल आयलें बिस्पोतावन. हांव बिसायबान खुद्द कॉल केलें, तूं कोडयाळ ये म्हणून. हांव सीदा नेक्स्ट बस सरस आयलो कोडयाळ. आयलो बिसायबान म्हजे भशेन चड कांय डिटेल्स सर ताणें कवरांत घालून दिलें. ओके, मागीर हांवें म्हळें हांव वोट जाल्या उपरांत काम केल्या उपरांत पुरो तिरसिता म्हणून सांगलें हांवें. नेक्स्ट वर्सा म्हाका कळलें की पयशाचें गरज पडलें. हांवें परत घरा विचारलें घरच्यांनी दिवनात. परत की ओके लास्ट टायम बिस्पान दिलें म्हाका. ह्या पाटी कालें म्हणून ह्या पाटी इंग्लीश इल्लें मिक्स कर नासलें, चड शिकलो न्ही हांव. इंग्लीश मिक्स कर इल्लें बरयलें. त्याला 3 पेज आहलें, एकच पेज रेस म्हळें. कॉल आयलें न्ही म्हाका बिस्पाचें. आयलो गेलो परत बिस्पान म्हाका कवरान घालून दिलें. मागीर एक बटी सारे म्हण मोन केलें, पत्री बरयलें, मागीर कॉल येवना. पूण हांवें त्या वेळार बिस्पाक एक हांवें कालें म्हणलें मात कोट्टी दे म्हणटाने कालें उतार दिलें की हांव वोट जाल्या उपरांत काम करन तिरसिता म्हणून. तिरसूचे सोड हांव मागीर बिस्पाक मेळूंक येवना हांव सतून त्या विशयांत सूख म्हजी सी हांव सेल्फीश काय न्ही. हांव म्हाका मागीर कशें सांगचें म्हणून गोतून नासलें. सो आज स्टेजीचेर म्हणटा म्हाका बिसायब हांव आजीक हांव कितें जाल्यार तांचो बिसायब एक कारण जावन आसा. सो थँक्यू सो मच. कित्याक म्हळ्यार आमी लायफांत मस्त मुखार येता आमी, पूण आयिल्ले वाट केदी दिसा विसरून वचो. अवकाश येताना तें आमी खंय तोंड आयिल्लें म्हणलें सांगचें तें गरजेचें जावन आसा. सो थँक्यू सो मच. अशेंच थँक्यू फादर रुपेश, तांणी म्हाका हांगा आपोवन हाडल्या खातीर तांकांय थँक्यू सो मच. आनी तुमकां सर्वांक आनी स्पेशल थँक्स टू ICYM पेरमनूर. मस्त सोबीत स्टेज डेकोरेशन पळयतना फेस्तां केल्ले जाती आसा. तुमकां सर्वांक बरें जावन दी. लायफान आनी वयर आसा साधन करा आनी लांब जीव ICYM पेरमनूर. थँक्यू सो मच. कुमारी अनिता डिसोज. फाटल्या 50 वर्सांनी अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. आतां तांणी केल्ली सेवा वाखाणून आमी तांकां मान करता. जर तर कोणी हांगासर उपस्थित नासल्यार तांच्या कुटुंबाच्या कोणी एक सांध्यान मुखार येवन हो मान स्वीकार करच्या विनंती करता. 1970 आनी तशेंच 1971 ह्या वर्सा मनेस मौरिस्टेसा अध्यक्ष जावन आशिल्ले. 1972 मनेस तीन आयडा डिसोजा. 1971 आनी 1973 देवादीन हेराल्ड वेगस अध्यक्ष जावन आशिल्ले. तांच्या अनुपस्थितीर कुटुंबाच्यांनी हो मान स्वीकार करच्या विनंती करता. 1972, 1974, 1977 आणि 1981 मनेस थेरी टेल्लिस. 1974, 1975 आणि 1978 देवादीन जोसी डिसोजा. 1976 मनेस तीन हेलेन डिसोजा. 1979 मनेस जेरोम लॉरेन्स डिसोजा. 1980, 1982, 1983 आणि 1984 मनेस जोसेफ डिसोजा. 1985 मनेस प्लसिड डिसोजा. 1986 मनेस डॉल्फिडेसा. 1987 आणि 1990 मनेस डेमेट्रियस डिसोजा. 1988 मनेस विक्टर मोंतेरो. 1989 आणि 1991 मनेस लॅन्सी डिसोजा. 1991 मनेस पॅट्रिक डिसोजा. 1992 देवादीन अँड्रू डिसोजा. 1992 मनेस मार्सेल डिसोजा. 1993 आणि 1994 मनेस रोनाल्ड फेर्नांडिस. 1994 मनेस लुकस डिसोजा. 1995 मनेस तीन ज्योती मरिया डिसोजा. 1996 आणि 1997 मनेस रोय रोशन डिसोजा. 1998 मनेस ऑल्विन रोशन VP. 1999 मनेस जोसेफ डेसा. 2000 मनेस नवीन जोसेफ डिसोजा. 2001 मनेस विजय वेगस. 2002 मनेस सुदीप क्लिफर्ड लोबो.
2003 मनेस नवीन फ्रांसिस डिसोजा, 2004 मनेस प्रवीण एस डिसोजा, 2005 आणि 2006 मनेस अरुण डिसोजा, 2007 मनेस रोविन मोंतेरो, 2008 मनेस रिची वेगस, 2009 मनेस रविराज डिसोजा, 2010 मनेस रुडोल्फ एंटोनी डिसोजा, 2011 मनेस प्रवीण जॉर्ज डिसोजा, 2012 मनेस रिचर्ड मोंतेरो, 2013 मनेस विल्फ्रेड डिसोजा, 2014 मनेस नॉयल डिसोजा, 2015 मनेस रेन्सिल जैसन डिसोजा, 2015 मनेस रायन जैसन डिसोजा, 2016 आणि 2019 मनेस नवनीत मर्विन डिसोजा, 2017 मनेस डायसिल फर्नांडिस, 2018 मनेस लॅन्सन डिसोजा, 2018 मनेस डेल्सन ॲशली डिसोजा. आमच्या पावनी स्वीकार करून हांगासर येवन हो मान स्वीकार केल्ल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. गवळी बापांक आणि सर्व अध्यक्षांक देव बरें तुमकां समेस्तां वेदी रस्त्या निवरात बिसायबानो ह्या जाग फिरगेचे विगार मानक दी JB साल्डाना बापानो तशेंच ह्या जाग भावानो धर्म भयणीनो ICMचे म्हजे आप्त मित्र हांगासर आसात. वेदी व्हडली आसा. उपाध्यक्ष फिरगेचे कार्याध्यक्षी तशेंच हांगासर मुखार आसात. सैऱ्या दैरानो तुमकां म्हजें वंदन प्रणाम. पयल्यान पयलें हांव भांगराल्या वर्साचे शुभाशय तुमच्या तर्फेन आमच्या मलगड्या संध्या तर्फेन ह्या प्रस्तुत संध्यांक अध्यक्ष कार्याध्यक्ष तुमकां हांव पाठयतां. तुमकां शुभाशय. फाटल्या 35-35 वर्सां पयलें हांव ह्या संघटनाक सेवेदरी मुखेलपण म्हणल्या ध्येयाखाल ह्या संघाक भरती जाल्लो. त्या वेळाची परिगत अशी आसली की आमकां वचूंक व्हेकल नासले, सारको मार्ग नासलो, हातान पयशे नासले. त्या वेळाचेर आमी संघटनाक भरती जाल्ले. वेदी सोडूंक भियेतेले हांव, भेन दिसतेलें उलोवंक. त्या उपरांत संघटनाक भरती जाल्या उपरांत नाटकान सभार नाटकांनी पात्र घेवंक अवकाश मेळ्ळो. उलोवंक शिकल्या, भास आमची सुदरावंक शिकल्या. फिरगेजेंत प्रतिनिधी, गुरकार, उपाध्यक्ष असले संघ हुद्दे अलंकृत करूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळे. आनी आज ह्या वेदी थंय आज ही मायक घेवन तुमच्या मुखार उलोवंक आसा जाल्यार हांव ICM घटक फेर्मानूर हाका प्रणाम मान बगयतां, सॅल्यूट मारतां. हांव मात्र न्ही, म्हजे संगी आसात हांगासर फाटल्यान वेदीचेर सोंपतात सूट घाल. ICM घटकान म्हाका मात्र न्ही एका मनशा रुपीत केल्ले ICM. आज ICM घटकाचे संदे फाटल्या 50 वर्सां जावन आमच्या फिरगेजीचे गवली परिशदेंत तांणी क्रियाल पात्र केला, मोठो वावर दिला. हांगासर मात न्ही गल्फाक पावल्यात. गव्हर्मेंट जॉबांनी फायर सर्विसांत आमचे विज्यो आसात. RBIंत आमचे स्थापक अध्यक्ष मौरीश देसाय आसात. लोकयुक्त दलांत आसात. KEBंत आसात. ICMन आमच्या घटकाच्या संद्यांक एका उंचल्या पावंडाक पावला. आज आमी ICMांतल्यान कितें मेळ्ळें गे म्हणून विचारता. ताच्या बदलाक ICM घटकाक आमी पाठींक कितें दिलां गे म्हणून सवाल आमी करीजे. एका पावंडाक पावल्या ICM घटका आमी तुमकां केन्नाय ऋणकारी जावन आसा. आमी कितें तें दिल्यार आमी तें उणेंच. 50 वर्साच्या ह्या सुवाळ्यार हो संघटन मुखार मुंदरसून येताना 51
75 संघटना नुसतं कार्य जावन आसा हांवें म्हजी देणगी दिवंक आसा म्हणलें उडास आसूंक जाय. खंयच्याय कार्यावेळी आमी आमकां खंयीन जावन आमकां खंय पावयला म्हणलो उडास आमच्या मतीन आसूंक जाय. त्या देखून आमी ICUM म्हणल्यार घटक असो उडास केन्नाच विसरूंक नजो. ICUM घटकान आमच्या सांद्यांत पैकी 3 ताच्या मुकुटाक 3 धवी तिकां बसयल्यान ते जावन आसात. हांगासर मुखार आमच्या मुखार आसात फादर वॉझी आमचे फिरगेजीचे कल्लापूचे, फादर नवीन रॉकी नित्याधर फिरगेजीचे नित्याधर वाड्याचे त्रिशांत. हे आमकां गौरव दिता. आमचें व्यक्तित्व आज हो संभ्रम दडतो जाता, आमकां मस्त खुशी जाता. त्या देखून ICUM घटकाक केन्नाय तुमी मोगाच्यानो तुमच्या भुरग्यांक धाडा. आज वेदीचेर फादर रुपेश आसात. YCS घटकांत पोखरी म्हणून अशी भुरगीं आसात, तांणी त्या भुरग्यांक समाकरण धाडचें ह्या ICUM घटकाक. थिंग ICUM घटकांत आसचे YCS सांदे. त्या देखून फादर रुपेश तुमी फादर रॉनी डिरेक्टर जावन DSC डिरेक्टर जावन आसात. ह्या वेळार तुमचो मोठो वावरी ह्या वेळार हांव वखणटा. तुमकांय देव बरें करता. मुखल्या दिसांनी आमी ICUMांतय मोग दवरया. मुखल्यातय आमी कोणीय मेंबर संदेश जावन आमच्या घरा बगल्या येता तांकां बरो स्वागत दिवया, मोग दिवया, संघटनांतय सहकार दिवया. लांब जियो YCM. ल्हानशे घडीत आमी आमचे उगडासाची काणीक जावन मोगाचे एक तुरो एक हार आमी तयार केल्लो. हांव विनंती करता ICUM घटकांतल्यान म्हाका उपाध्यक्षान 2 अवधीक अवकाश मेळ्ळा. तशेंच मान्य हेरिटेलीस हांगासर आसात तांकांय उपाध्यक्षान 2 अवधी हांगासर मेळ्ळ्यात. आमी दोगांयनी आमच्या मलगड्या संध्याक मौरीस देसाक आमी तुरो मोगाची काणीक दिवंक आशेता. सन्मान केल्या फादर रोनाल्ड तशेंच गेल्या त्या वर्सा आमच्या डायसचे YCS अध्यक्षान ते जावन असले, ताका आमी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा ह्या वक्ता सर ICUMच्या तर्फेन. अध्यक्ष आमचे मध्ये आसचे आमचे बागस सई. आता हांव विनंती करता श्रीमान मौरीश देसा लागीं प्रस्तुत ICUMच्या कार्यालय संध्यांक मान करूंक. सर ICUMच्या संध्यांनी वेदीचेर येवन मान स्वीकार करचो.
ह्या स्मारक अंकाचे उक्तावण हे कार्य सोलोनवरून हांव विनंती करता आमचे डिरेक्टर बाब JB सल्डाना हांचे लागीं वेदी आमचे मोगाल विगार बाब तशेंच आमचे वांटण न्ही आनी हो एक सुक्त अवकाश न्ही तुमी म्हाका बक्षिजे म्हजी उतरां हांव तुमकां सांगूंक खुशी व्हरतां. म्हज्या मोगाच्या फिरगजगारांनो आनी वेदिरासच्या गवळी बापानो आनी सर्व मानाच्या सैऱ्यानो, पयल्यान पयलें तुमच्या सोमेस्तांक विशेष करून ICYMच्या 50 वर्सांनी हांगासर सेवा दिल्ल्या सर अध्यक्षांक, सांद्यांक, हुद्देदारांक हांव परबी पाठयतां. लांब भाशेन ना, मोठवे विशय. आज कातोलीक समुदाय जावन आमी उलयता आसतना आमच्या समुदायांत जेजू क्रिस्त जिवांत आसा. आमच्या कातोलीक समुदायांत पवित्र सभा जिवांत आसा आनी आमचे युवा जन जिवाळ उरले जाल्यार आमची कातोलीक पवित्र सभा जेजू क्रिस्ताचो संदेश पावता आसतना निजायकी दोडत्यान आमी पवित्र सभा गट करूंक साध्य आसा आनी हे युवा जनांक साध्य आसा म्हणलें म्हजें चिंता. ही पयली संगत. दुसरो विशय बंगारोत्सव. फाटल्या 50 वर्सांच्या सर सांद्यांक निजायकी सांगाता घालून पावला आनी निजायकी एक वर्त्या ददस्कायाची गजाल एका वेदीचेर इतल्या जाणांक सन्मान करूंक आमकां साध्य जाला. तितले मात न्ही, आतांच्या सांद्या मदलो 1 कोटी सांगाता घालूंक साध्य जाला. मुखल्या जनांगाक हाचे द्वारे नवो हुरूप, नवो जीव दिवंक आमकां साध्य जाला. देखून हो संभ्रम आसा म्हणून म्हाका व्हडली दादोसकाय. आज आमच्या फिरगजेंत ICYMचो बंगारोत्सव आचरण करता आसतना आमी यूथ वेलफेअर फंड आसा करता. ही एक म्हाका मस्त संतोश दिवची गजाल. आमच्या DSSेंत, आमच्या फिरगजेंत मेडिकल फंड आसा, एज्युकेशन फंड आसा, हावजींग फंड आसा, पूण युवा जनां विशयांत उलयता आसतना ती आमकां कांयच तांच्या फुडारा खातीर कितेंच आमकां दिसून येना. ती एक आशा आमच्या आदल्या गवळी बापाची, आतांच्या गवळी बापाची. आनी आमच्या फिरगजेंत भोवशी हांव चिंता पयले फावटी असलो एक यूथ वेलफेअर फंड आमी आसा करता, युवा हितानिधी आसा करता आनी खंडीत जावन हें बरें पडटलें. म्हाका एक बरी संगत आतांच्या ICYM विशयांत कितें म्हळ्यार फकत इगर्जेच्या दोऱ्याच्या भितर रावनासतना इगर्जेच्या परिदेतावन भायर वचचे प्रयत्न चल्ला. जावं पुरो वना महोत्सव करता आसतना आंबेडकर मैदानाचेर, रक्तदान करता आसतना आमच्या कातोलीक मध्ये माने दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक सांगाता घालणं, हेरा धर्माच्यांक सांगाता घालणं एक नवें चिंताप ह्या बंगारोत्सवाच्या वेळार बळांतीक रितीन मुखार वचून आसा. आनी निजायकी तें चड गरजेचें. इगर्जेच्या परिदे भितर आमकां जायपुरते मुखेली फाटल्या 50 वर्सांनी मेळ्ळ्यात. आयची आमची गवळी परिशद पळयल्यार जायते जाण आसात. पूण इगर्जेची मेटां उतरून, दोरो उतरून समाजाचे मुखेली आमी रुतां करूंक आसात आनी असले युवा मुखेली रुतां करूंक ICYM खंडीत जावन उपकार पडटले. आनी ह्या दिशेन येता त्या 50 वर्सांनी मुखार वचा जाय म्हणून हांव आशेतां. सरलेल्या वर्सांनी सेवा दिल्ल्या हर एकल्याक मान बागयता आसतना आतां आसचें ICYM आनीकी बळादीक जावं दी आनी तुमच्या सोमेस्तांच्या मागण्यान, मोगान आनी सेवेच्या स्पिरितान जायते जण ICYM संघटनांत मेळून फुडें बंगारोत्सव आसलो 97 जावं दी म्हणून आशेवन परत सर्वांक बरें मागून सहकार दिला तुमकां. सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हजी उतरां संपयता. देव बरें करूं. आमी आज यूथ वेलफेअर फंड 1 लाख रुपये सांगाता घालून ही निधी आरंभ करता आनी ही 1 लाख आशिल्ली वेगळी 100 लाख जावन दी म्हणली आमची आशा. आनी ती सांकेतीक रितीन आमच्या युवा जनांच्या अध्यक्षान गवळी बापाच्या हातांत हस्तांतर करून मुखार हांगासर फुडें घालच्याक ह्या बॉक्सान घालच्या विनंती करता. यूथ वेल प्रेसिडेंट हांणी 10,000 रुपये दान दिला.
CYM घटकाक शुभाशय पाठयल्यात म्हजे तांच्या सांगात मेळयता आनी हे शुभाशय सोडून दिता की आनी हे घटक आनीक बळादीक जावन दी हेरे करीत देवाच्या बेसावांनी ते मुखार वचून दी फुलोवन दी फळ दिवन दी समाजींत तांचो उजवाड हेरांक मेळोवन दी म्हणून आशेता आनी मागता. हांगासर श्री लुकस डिसोजान सांगलें आमकां ICYM मुखांतर मुखेलपणाक मस्त तरबेती मेळिल्ली त्या वरवीं आमी हांगासर समाजींत आनी प्रत्येक फिरगजेंत मुखेलपण घेवंक साध्य जालां. वायस प्रेसिडेंट आनी हेर कार्यांनी आमकां तें मुखार वचोवंक मुखेलपण घेवंक साध्य जालां म्हणलें. म्हणटा आसतना ICYMच्या सांद्यांक हें एक मार्गदर्शन जावंक फावो. आमी कितें जाता की म्हळ्यार आमी आतां विगारान म्हणल्या बरी कंपाउंडा भितर आमी मुखेली आमी वाग कंपाउंडा भायर आमी एका हुंदरा बरी भियोन आसचें. आनी एकलो पाद्रा म्हणलो म्हजे कडेन आमी सकयल बसोन ताळयो पेटोवंक हुशार पूण वयर वचोन स्टेजीर वचोन थंयसर अध्यक्ष जावन या थंयसर मुखेलपण कान येवन आसचें तें धैर्य आमकां ना. वेळ आयला मोगाच्या ICYMच्या सांद्यानो तुमी स्टेजीर वचून थंयसर मुखेलपण थंयसर अध्यक्ष आनी हेर संगतींनी तुमी परजळजें तें भोव चड गरजेचें. हांवें एक बूक वाचून आसतना तातूंत म्हळें तरणाट्या विशयान जिजस युथा विशयांत बरोवन म्हणलो तुमी बरे पवित्र सभेंत तशेंच समाजींत तुमी बरे जावन थंयसर तुमी परजळजे आनी त्या खातीर तुमची सेवा थंयसर भरपूर दिजे म्हणून आमचो पाप साहेब म्हणालो गॉड लव्स यू आनी द चर्च निड्स यू. देव तुमचो मोग करता. पवित्र सभेक तुमची गरज आसा. ह्यो ICYMच्या सांद्यांक हें प्रत्येक तरान हांवें सांगचें. देव तुमचो मोग करता आनी पूण पवित्र सभेक तुमची गरज आसा. आनी पाप साहेब म्हूण धरून म्हणालो तुमी पवित्र तुमच्या फिरगेजेंत क्रियाळ जावन पवित्र सभेचें बरेपण आशया पवित्र सभेचो मोग करा आनी तुमच्या मुखांतर पवित्र सभा आनीकी मुखेलपणांत मुखार वचोन दी आनी तुमचें तरणाटपण पवित्र सभा तरणाटी आसा म्हणून तुमच्या सेवे वरवीं दाखोवन दिया म्हणालो. बापसाहेबाचीं उतरां ही तेन्ना हांवें तुमकां सांगचें तुमी सोपणेचें तुमचे थंय 2 उद्देश आसाचे. एक हांवें म्हजें बरेपण हांवें हातूंत जोडिचें. दुसरें म्हजे मुखांतर हेरांक बरेपण जायचें सगळे मुखेलपण म्हूण आसा तुमचें. आनी देखून पयलें तुमी ह्या तरणाटपणार त्या कोण ते ताणें म्हळें तरणाटपणाची ती जिणी तो वेळ जावन आसा मोलादीक म्हणून हें समजून खावन घेया. तुमी कितें म्हणलें समजून खावन घेया. आनी एका बरयणारान तो म्हणटा लूक बॅक आनी प्लॅन युअर लायफ फॉर द फ्युचर. फाटीं पळय म्हळ्यार कितें तुजें तें आशी तालेंतां तुजें तें आशी देणी तुका कितलें देवान दिलां तें तुवें पळोवन तुजीच वळख तुका मेळाची. आमकां आमची वळख ना. कोणेंय सांगल्यार वय ताणें म्हज्या विशयान सांगलें बरें सळयो पेटलो पावना. तुजेच विशांत आमच्याच विचार आमकां कळचें आमी कितलें आमचें तें मुखेलपणां आसा कितली बरी देणी देवान म्हाका दिल्यान आनी मुखार म्हजें मुखलें जिवन हांवें मांडून हाडिचें त्या प्रमाणेंच. देखून पयलें तुमचेच जिणी योजनाची ती बरी करण ती जियोवन मुखार कशें तुवें जियोवंक जाय म्हणलें तें तुमी समजून कान येवन त्या खातीर तुमी वावुरा. आनी दुसरें समाजींत हांवें कितें करियत. हांगासर मागूच आसा हांव सेमिनारींत शिकतना मिस्टर कोण डिसोजा SP
म्हणजे MD सोजा कितें गेल्लो आमच्या दक्षिण कन्नडान SP या फिरगेजोचो BMD सोजा वय कसलो पावर तसो सगळे दक्षिण कन्नडा ताच्या मुखेलपणाक भियेताले सगळे लॉ अँड ऑर्डर सगळे बऱ्या तरान चलताले हांगाचो तो ह्या फिरगेजेचो ते मुखेलपण ताचें तितलें विशेश आसलें मात्र न्ही आमकां क्रिस्तांवांक ताचे वरवीं मस्त बरेंपण जालां मस्त आमकां धैर्य मेळ्ळां ताचे वरवीं कित्याक तो आमकां केदाळे सहकार दितालो आमचे मुखेली खंय आसात आमच्या भुरग्यांक तितले त्राणनांगी तितली देणी नानगी आसात पूण कितें जाता मुखार वेचचें तें धैर्य आमकां ना मुखार वेचचें मौन आमकां ना समाजीक तुमी वसा समाज तुमचे तन बरी जायशे मुखेलपण काणग्या सरकारी कामां कितलीं आसात पूण आमच्या क्रिस्तांवांक थंयसर एक वसोंक मौन ना वेचे आशा ना मुखेलपण काणगेचे आनी हांवें समाज बरी करीचे म्हज्या समाजीक हांवें राखून व्हरचें म्हणून आतां वेळ आयला मोगाच्या युवजनांनो आमची समाज राखची कोणें आमचे मुखेली आसल्या मात्र तें साध्य आसा देखून आज तुमचो निर्धार 50 वर्सां जुबल्यो करता आसतना तुमच्या ह्या फिरगजेंत थोड्यांनी म्हणी समाजींत मुखेलपण काणगेचें तसलें मेटां काडीचे आमच्या दोगां चलयांक एकलें कमिशनर जावन दोगां आसात एक हांगा फिशरी कॉलेजींत MSc करून KS एग्जामा बरोवन ते आतां कमिशनर जावन आसा आनी एकलें कमर्शियल टॅक्सांत तें कमिशनर तसो व्हडलो पोस्ट आसा पूण नात मागीर नात तुमकां हांवें उलोव दिवचो पोर हांवें एका फिरगाची गेल्ल्या वेळार ते एक चलयो म्हाका मेळ्ळ्यो विगारान इंट्रोड्यूस केलें तेगांनी MCom केलां एकलें म्हणालें हांव KSाक तयार करता म्हणून बरें म्हळें हांवें आनी एकलें म्हणालें हांव कॉलेजींत टिचर जावंक हांवें चिंतलां म्हणून हांवें सांगलें गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय कर गव्हर्मेंट जॉबाक जर तूं एप्लाय करतय तुका थंयसर मस्त बेनिफीट आसा प्रयत्न कर तयार कर इंटरव्यूवाक तयार कर आनी त्या मागीर तुका तें काम मेळटलें म्हणून आमी तयार केल्यार आमी मुखार वचत आमचें तें मस्त टॅलंट आसात हांव लांब उलोवंक वचना इतलें मात सांगूंक जाय आमची युवजनां मुखार वचोंक भियेतात गी फाटीं सरतात गी मौन नांगी प्रोत्साहन मेळनांगी हें सगळी तुमी आतां जोडूंक जाय प्रोत्साहन वडिलांनी दिवंक जाय आमच्या आतां पळय सभेंत प्रोत्साहन जायत तो मेळटा हांव बिसायब जाल्यार तो वळटावन हें उतर सांगूनच आसा पूण म्हाका ताचो इफेक्ट मेळिल्लो दिसना आनी म्हजें हांवें रिटायर्ड जालां देखून आनी म्हाका सांगूंक जायना पूण हांगा हांवें सांगचें तुमी आमच्या समाजींत मुखेलपण घेवन आमची समाज राखून व्हरचें मात न्ही बरी समाज बऱ्या मुखेलपणा मुखांतर ती रुपीत करूंक तुमची गरज आसा देखून तुमी मेटां काडा म्हूण सांगून ह्या जुबलेवाच्या संदर्भार IC बाई आमाक परत शुभाशय पाठोवन तुमचे गटाक हर एका रितीन बळवंत जावन दी बरें जावन दी तुमचो विगार तुमच्या गटाका वयच्यान म्हजे कडेन उगडचो म्हणालो बरें हे युवजन आमचे युवजन बरें करतात हर एका सहकार दितात म्हूण तुमकां शाबास म्हणटा हांव फिरगजेंत तुमकां जर तर जागो आसा तुमी भायरी तुमकां जागो आसतलो जर फिरगेच्या भायर आमकां जागो ना फिरगेच्या भायर आमकां मुखेलपणाक इडे मेळना फिरगेच्यान मुखेलपण घेवन भायर तें तुमी उपयोग करीचे करा म्हणून आशेवन तुमकां परत बरें मागोवन म्हाका ह्या संदर्भात 2 शब्द उलोवंक अवकाश करून दिल्या तुमच्या मोगाळ विगाराक हांव देव बरें करूं म्हणून ही म्हजी 2 उतरां अखेर करता ಲಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇನ್ನಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ನಾಟಕ ತೂದು ತೆಲ್ತದ ಬೋರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಬಿನ್ನೆರಡ ವಿನಂತಿ
last week, Mr. Patrick D'Souza and family, Saint Sebastian First Ward. Mr. Stanley D'Souza, LIC and family, Velankani Ward. Mr. and Mrs. Navin Janet D'Souza, Lutz Ward, Israel. Mr. Sylvester Fernandez and family, Saint Sebastian First Ward. Mrs. Anestel D'Souza, Rosario Third Ward. Mr. Doris D'Souza, Israel. Genius Pile, Permanur. Mr. Ronald D'Souza, Israel. Mr. John D'Souza, Muscat. Ms. Flavia D'Souza and family, Dubai. Mr. Lucas D'Souza, Lucas arranges Permanur. Drama sponsors Zauna Sat. Mr. Arun Godwin D'Souza. Mr. Alwin Roshan VP. Mr. Godfrey Naina D'Souza. Mrs. Jessie Veena D'Souza. Mr. Joseph Desa. Mr. Melvin Vishan VP. Mr. Rudolph Anthony D'Souza. Mr. Sudip Clifford Lobo. Mr. Sunil D'Souza. Mr. Vijay K. Vegas. 5,000 आणि सडीत देऊन 6 पोषक जाऊन असतात. मिस्टर अँड मिसेस रिचर्ड जुलियट डिसोजा, वेलंकनी वॉर्ड. मिस रेश्मा डिसोजा, वेलंकनी वॉर्ड. मिस्टर विवियन अनिश मोंतेरो, दुबई. मिस्टर अनिल राजेश डिसोजा, दुबई, नित्यादर वॉर्ड. मिस्टर अँड मिसेस जोसेफ नतालिया मोंतेरो, अंजेश्वर. Mr. Alfred Farao and family, St. Michael 2nd Ward. Mr. and Mrs. Arun J.C. Palimar. Mr. and Mrs. Sandeep Ramya D'Souza, St. Sebastian 1st Ward. Mr. William D'Souza and family, Rosario 3rd Ward. Mr. Joseph Celestin D'Souza, JMJ Engineering Works, Masikatte Ullal. Mr. Dolphy Desas and Ann family, St. Lawrence Ward. Mr. and Mrs. Prakash Greta and Gianna, Dubai. Mr. Dolphy D'Souza, Sacred Heart Ward. Mr. Austin D'Souza and family. Mr. Alfred Jacinta and Javita D'Souza. Mr. Stephen and Seema Maria D'Souza, Bendur. Mr. Melvin Coutinho, Catholic Striyanchi Mandali, Permanur. आयवन डिसोजा, तुमका हार्दिक स्वागत. आज आपलं भांगरोत्सव आचरण करच्या वक्ता एक सोबीत अर्थभरीत कार्य आसा करूंक कुमकेचो हात दिल्ल्या सर्वांचो उपकार वाटोवंक हांव तुमचे मुखार उबी आसा. 22 वर्सां मंगळूरच्या स्थळीय पोय सभेचे सुंकान हाती घेवन जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान आमची DAC चलोवन व्हेल्ल्या आनी आयच्या कार्याचे अध्यक्षस्थान घेतिल्ल्या अधिक मनाधिक दोतोर एलोशियस पाऊल डिसोजा आमच्या निवृत्त गवळी बापांक देव बरें करूं. आमच्या फिरगजेचे विगार तशेंच ICYMचो डिरेक्टर जावन आसच्या मनाधिक JB सल्डाना बापांक दिनवास पाठयता आनी तांच्या मार्गदर्शनाक देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या कार्याक वेदीर हजर आशिल्ल्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. प्रत्येक जावन फादर वॅलेरियन पिंटो, फादर रोनाल्ड डिसोजा, फादर रुपेश मार्ता, फादर मायकल डिसोजा, फादर संतोष डिसोजा, सिस्टर एम्मा जोसेफ, सिस्टर बेनी बारेटो, सिस्टर सेवरीन फेर्नांडीस हांच्या मार्गदर्शनाक आनी उतरांक देव बरें करूं. आमच्या युवा संचलनाचो स्थापक अध्यक्ष श्री मौरीस देसा, स्थापक संदे फाटल्या 50 वर्सांनी ICYMान सेवा दिल्ले अध्यक्ष, कार्यदर्शी, विविध हुद्देदार आनी ICYM सन्यांक देव बरें करूं. युवा जनांक प्रेरण दिवच्याक
वेदी सैरी जावन आसच्या कुमारी वेन्सिटा डायस, श्री आर.जे. एरॉल, कुमारी जेस्विटा कॉड्रेस, श्री लिओन सल्डाना हांच्या प्रेरणात्मक उतरांक आनी सांगातपणांक देव बरें करूं. आमच्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष श्री मौरिस मोंतेरो, कार्यदर्शी श्रीमती फिलोमिना डिसोजा, ICYMचो सचेतक श्री डेरिल डिसोजा, फिरगज गवळीक परिशदेच्या सान्यांक आनी तुमकां फिरगजगरांक ल्हानांक आनी व्हडांक आमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या सैर्यांक आमी रणीय आसांव आनी देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या आतांच्या तशेंच आदल्या ICYM सान्यांनी तांच्या कुटुंबाच्यांनी हितचिंतकांनी सेवेसिंगी आर्थीक कुमोग दिल्या. तांकांय देव बरें करूं. आयच्या ह्या संभ्रमांक आदार आनी पाठिंबो दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूंक म्हणटा. आतां तेलिकिदा बडली देवदास कापिकाड हाचो हास्यमय नाटक सादर जातलो. हो नाटक विक्षण करून आमची मनां दादोस करया. मुखार आमंत्रित केल्ली बसका स्वीकार करीचे म्हणून विनंती.